मायनिंगा संदर्भात विचार चालू असा, कोर्टान केस असा। पहिली कोर्टाच्या निवाड्याची वाट पळयतले। महामंडळ स्थापित करप हो निमणो निर्णय आसतलो म्हण केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक उलयला। आरडीएक्स को ब्युरो रिपोर्ट। मायनिंगाचो विचार चालूच आसा, फक्त सरकारांनी कोर्टान ही केस आसा त्या केसी संदर्भात तातून पार्टी जावन एप्लिकेशन केलां बेगीन केस मातशी निकाल बेगीन येवं। ती केस निकाल जालो आनी बेगीन जावपाक या केंद्र सरकारान तो प्रयत्न केल्लो आसा आनी थोडो ते वाट पळयतले जाल्यार केंद्र सरकार आपलो वेगळ्या पद्दतीन सेंटर खंयच्या पद्दतीन आतां हाजे पयलीं सुरू जातले अशें आमकां तांणी उतर दिल्लें आसा। सरकारान आतां कॉर्पोरेशन करपाचें उलयता। सरकार हातून ना पण हेची वाट पळयल्यार कांय कळचें ना। ह्या कोर्टाची जी केस आसा तातूंत सगळें आमचें हें जाणला। ती जर पयलींच हें केल्ली जाल्यार ही परिस्थिती गोंयचेर येवची नाशिल्ली। ती इतल्या वर्सांची पेंडींग जी केस आहा, कारण 87 जो एमामरी एक्ट लागिल्लो पळय हें आशिल्लो त्या संदर्भान ती केस आसा। कारण आमकां जवळ जवळ आनीक 25-30 वर्सांची हें मेळटा, कारण 87 लायल्यार आमकां तो 61च्यान थंयच्यान इम्प्लिमेंटेशन केलें की आमची जी 50 वर्सांची मुदत जी आसा ती तातूंत कवर जाली। तितलीच वर्सां जर आमकां मेळ्ळी जाल्यार आमचें मायनिंग वेवस्थीतपणे जाता आनी तीच केस जी आहा ती येवपाची आसा। बट कॉर्पोरेशनाचो असो आतां शेवटचो एकूच उपाय असो दिसता तुमकां? कॉर्पोरेशनाचे उपाय आसा तो उपाय हो लास्ट उपाय आसतलो। त्यामुळे केंद्र सरकार म्हणजे आमी जे मागतात जर कोर्टान आमकां मेळना जाल्यार आमी केंद्र सरकाराक अमेंडमेंट हाडून आमचे जो अन्याय जाला तो 61च्यान दिल्ली ती आमी 87 जे मागलो पळय ते आमी अमेंडमेंट करपाक रिक्वेस्ट करतले। डाऊन जाल्लो ना दिसता शेवटी कितें इकॉनॉमी चड उतार जावना। आज ती आमची इकॉनॉमी ही सगळ्यांत बरी जावपाक जे उपाय योजना चल्ल्या इतल्या वर्सांचे सगळें हें आशिल्लें तें साफ करपाचें आसलें आनी ती तशी दिसता। कांय चिंता करपाची गरज ना। इकॉनॉमी आमची मजबूत आसा आनी एक दोन काही हातूंच्या वेळा नंतर म्हणजे देशाची इकॉनॉमी जी $5 ट्रिलियन जी मोदीजी म्हणटा ताजे कडेन आमी हळू वाडटले।